Kayan kuriya A6. Diwam soba, tumo soba, Diwam soba, tumo shiboin, Jesu am soba, Ani amiye, Jesu ostongi, Ami somniye, Deva utorai kotautedna, Ami ek Jesu ostongiye, Tachanavan prati tautenna, Ami ek Jesu ostongiye, Diwam soba, tumo soba, Diwam soba, tumo shiboy, Jesu am soba, Hari amiye, Jesu ostongi, Ami somniye. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे असो. आयचे मीस अँथनी मिनेझीस भेटयता आपल्या घरच्या आत्म्यापासून आमची दरेकल्याची देसावा ह्या मिसाची भेटी थंय घालुया. बाबडीनो राशिताची रीत करता तेन्ना आमी अशें म्हणटा, काड जाणतावन दूख दोतोल्याक तुका मोगसणें दिवच्याक बापान धाडला. जेजूक दूख दोतोल्यांक मोगसणें दिवंक बापान पाठयला. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. पातक्याची किकोत केल्ली देवाक नाका, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलाय अशें म्हणून आमी सम्याची खाकुलूत मागता. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच आमी आयकता. जेजू पातक्यांचे सोदीक वेता आनी तांकां सोडोवंक सांबाळूंक तो वावुरता. हेंच आमचेय दायित्व करता. आमी पातकी नोटकून हे वेळार ताचें मोगसणें मागया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच वाड मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगो तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांची येशी कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. काना देसांत किर्यात आर्बा ओ हेब्रोन गांवांत ती मेली. आनी अब्राहामान तिची दूख करून रडलो. मोद्या सोरशिल्लो उठून अब्राहाम हितांच्या पुता कडेन उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मदें हांवें ठिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरूंक
तुमचे मोदे एक पुरपाचो स्वाद म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानाच्या देसांत मागपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक सोमादींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपोन चोड म्हातारो जाल्लो आनी सोगले वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वा मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सोगले आस्ते मालाच्या कारबाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगडा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानाकार लोकांच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो नाय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सोर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलोलो म्हाका जाय. परतेन जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच गोरोन्याशे वच आनी म्हज्या पुताक इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घोडे ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांतावन तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सोर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो. आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कित्याक जावं म्हज्या पुताक मात तूंय परतो व्हरूं नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदम तो लाहाय रोयचे बाय आसा त्या अरण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात ती देखली. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वांचे कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत? जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगळीं बागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुवें वेचून काडलोल्याचे सूख म्हाकाय भोगूं दी. तुजे पोरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश भरीत कर.
तुज्या दायजाचे ओडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. कोस्टोलोल्यांनी तुमी बार वायटांतलो तुमी म्हजेशी येयात सोगली. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, मोशे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सबार दोन वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसुलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांकी वयसाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावा बीन सुगुण्यांक न्हय पूण उगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा एकदां सेमिनारीचे मासिकाची ह्या मासिकाचो एडिटर हांव आसतना कोणाची इंटरव्यू घेवंक हांव गेल्लो आनी हो रिटायर्ड मनीस जो मिसाक येनासलो ताचे लागीं विचारलें तेन्ना तूं मिसाक कित्याक येना? तो म्हणूंक लागलो, मिसाक वचून कसलो फायदो? जी कोण मिसाक वेता ती घरा येवन झगडटा, शेजारा लागीं झगडटा, घरा येवन तांचें जिवीत आदलेच भाशेन, जाल्यार हांव आनी कित्याक वचूं? हो मनीस आपणाकूच सात्वीक म्हूण समजतालो, आपणाक कसलीच चुकी ना म्हूण समजतालो. अशें समजतल्या मनशाक खऱ्यांनीच इगर्जेन येवन फायदो ना. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव पातक्यां कापोवंक आयलां आनी सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेता. देवा बगर दुसरो कोणूच पूर्ण ना. नो वन इज परफेक्ट लायक गॉड. आनी हेका लागून पातकी म्हूण आमी ओळखूंक गरज. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखता जाल्यार दुसरोय पातकी आसा ताका समजूंक गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत फारिसेव आपूण सात्वीक म्हूण समजताले ह्या मनशा भाशेन आनी दुसरे पातकी म्हूण वळखताले. आपुणूय पातकी म्हूण वळखनासले. पूण जेजूची गोत वेगळीच. तो आयलोच पातक्या खातीर. हेका लागून तो म्हणटा, दुबावीण सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. म्हणटच पातक्याचे सोदीक तो वेताच. आरकाराक ताणें बरो केलेलो हाचे आदीं आनी तुवें ताणें म्हटलेलें संवसारांत पर्यान पातक बगसूंक म्हाका पदवी आसा. म्हणटच ही पदवेन तो रोखडीच ही पदवी दाखयता जंय माथ्यावाक आपोवन आनी ह्या पातक्याक आपोवन पातक्या बरोबर जेवणाक बसून पातक्याक बापाचो मोग दिवंक तो वावरता. दुसऱ्यांक किकन करचे सुवातेर बोटां दाखोवचे सुवातेर पातक्यांक समजता, वळखता, सोदीक वेता आनी तांकां जिखून घेता. बाबडीनो, हीच गोत आमची जावंक गरज. दुसऱ्या सगळे दया दाखोव. तोच जेजू म्हणटा, म्हाका बोली नाका, दया जाय.
पातकी म्हूण वळखूंक आनी दुसरोय पातकी ताका समजूंक आनी ताचे सवेन दया दाखोवंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो करता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोजगार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोजगार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवाले दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पुरादे बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर कड्यांनी सरताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाकांटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान. सर्वेस्वराचे नामनी ताका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगड. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणेक कोरानाचें रगत पातकाचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोमया जेसू आमी वांगडा गाताव आनी एकावसींतले पियेताव तितलेय पावली तो वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बाबा तुमच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करताव आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या महासमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माई संगाती बागेन दोन भितर सोन काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्ववंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस म्हूण जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराचेर उपकार आठय. सगल्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. ह्या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं. सर परिदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया अंक R23. काळजाची सुच्या दोगट्या मोगान पेटलोल्या दोर्या कुर्बेच्या मनीस कुळा